ताचे संगीती श्रद्धा आमकां सांबाळचलता ताचे बागात हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां वांटो दैवीक मोगाचो ताचे बागात हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां वांटो दैवीक मोगाचो काकुळताची केदी ओड मोती सोदर्यो तो वेची कत्म्याक उडलून आपल्या श्रद्धान बापाक दिता ताका ओपसू कुरपेशिल्या नेटयता आपले श्रद्मास तांकां तांचे थंय तो एक जाता बापाक दिता ताका ओपसू उर्पेशिल्या नेटयता आपले श्रद्मास तांकां तांचे थंय तो एक जाता मोगाळ इश्टाची सुसोम्या सहसा तावन मोग करतेल्या मांडटाव सायबा तुजो उपकार सरपण करता नमस्कार तूं आमचो इश्ट्या सस्ता जी ही जातच काबारी नेर्मे आमी भोगूंक तुका रूपाची सरगारी तूं आमचो इश्ट्या सस्ता जी ही जातच काबारी नेर्मे आमी भोगूंक तुका रूपाची सरगारी पवित्र सक्रामेंतांतच्या सोम्या संगी थोडो वेळ आमी भक्तीन आनी मागण्याच्या स्पिरितान करसुया जेजू आमचो सोडवणदार आमचो इश्ट आमचो गवळी आनी आमचो संगाती जावन ह्या उंड्या रुपार आसर आसा आमच्या सर्व राठावळी योजना चिंतना देगेक दवरून भावार्थाच्या दिश्टीन सोम्याक आमी पळोवया येदोळ आमकां सांबाळ वेल्ल्या राखल्या जतन घेतल्या देवाक आमी आराधन करया सोम्यान सांगलें आसा संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या संगता आसतलों आनी तस्सो जेजू
पवित्र एवकारिस्तांत उंड्या रुपी सदां आमचे संगे आसा. ताका आमी हरसिया, ताका आमी वंदिया, ताका आमी आराधन करया, ताची स्तुती करया. अर्गा तुका सोमया जेजू, अर्घां तुका सोम्या जेजू, फोगळाप तुका सोमया जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोमया जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोमया जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोमया जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, मान तुका सोमया जेजू, मान तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. सोमया जेजू, तुया भोव पवित्र आल्तरार भोव पवित्र एवकारिस्तांत उंड्या रोवपी खरो सजत आसाय. तुका आमी आराधन करता, तुजी स्तुती करता, तुका दिन वाचता. जीणभर तुजो संगात आमकां दिवन आमच्या सुख संतोशांत आमचे संगे एक जावन आमच्या कश्ट आकांता वेळार आमकां धैर्य आनी बुजवण दिवन आमच्या निराशे वेळार आमचो भरवसो जावन आमच्या सलवणे वेळी आमकां जैत दिवन पिडे वेळी आमचो वैत जावन तुजो मोलादीक सांगात आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका काळजान तावन अर्गां दिता. सोमया जेजू, तुवें थोमासाक म्हणलें, तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सत मानताय न्हय. पळय नासतना सत मानतात ते कितले भागी. आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक तूं दिसनाय तरी आमच्या आत्म्याच्या दोळ्यांक तूं खरोसू दिसताय. तुका आमच्या देवाक आनी सोम्याक सांत थोमासा परी दिंब्यांनी पडोवन म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या म्हणून आमी तुका आराधन करता, तुजी स्तुती करता, तुका दिन वाचता, तुका वाखाणता, तुका महिमा दिता. सोमया जेजू, आमच्या अस्कतकायेक लागून तुजे विरोध आमी केले आरे. तुवें आमचो मोग केलाय. तुजो स्वादीक संगात दिवन आमकां तुज्या गोपांत पाठी येवंक आदार दिलाय. कश्ट आनी निराशे वेळी तुज्या उतरान आनी बऱ्या मनाच्या मनशा मुखांतर तुवें आमकां संगात दिलाय. ह्या तुज्या अपरिमीत मोगा खातीर आमी तुका वंदिता, तुका हर्सिता, तुजी स्तुती गायता. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. दय करून आमी बसया. मोगाळ भावा भयणीनो, आज आमी सोम्याक सोदून आयल्या. पयसतान आमी आयल्या. सोमी आमकां मेळोंक जाय. सोमयान आमकां आपणूंक जाय. सोमयान आमकां पळयोवंक जाय. सोमयान म्हज्या जिवितांत आशिर्वाद दिवंक जाय. देवान आमच्या काळजांत ही ओडणी घाल्या देखून आमी हांगासर आयल्या. ह्या पुणतळाक आमी आयल्या आनी सोमयाक सोदून आमी आयल्या. जेरेमिया प्रवादाचें पुस्तक अध्याय 31 वाक्य 13 म्हणटा, सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलों. सगळ्या काळज मनान, सगळ्या आमच्या जिवितांत, सगळ्या आमच्या वर्त्या आशेन आमी देवाक सोदतना तो आमकां मेळटा. तसो दैवीक अनुभव तो आमकां दिता. कीर्तन 105 वाक्य 4 म्हणटा, सर्वेस्पराक सोदा, ताची पदवी सोदा,
सदांकाळ ताच्या मुखा आमळ सोदा. आमच्या जिवितांत जायते संगती सोदता हांव आनी जायते फावटी आमकां सबार संगती मेळटात, सबार संगती मेळनात. पूण खऱ्या काळजान आमी सोम्याक सोदतना, ताचे मुखामळ आमी सोदतना तो आमकां मेळटा. तो आमकां तसो दैवीक अनुभव दिता. तो आमच्या संगत रावता. माथ्या वाचोवपाचेर अध्याय 6 वाक्य 30 आनी 3 म्हणटा, सदां तुमी पयल्लें देवाचें राज आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. आज आमी त्या देवाचें राज सोदून आयले हांव. आमकां जाय शांती, आमकां जाय समाधान, आमकां जाय मोग, आमकां जाय बोगसणें, आमकां जाय सगळें जिवितांत बरेंपणू. आनी तें आमी सोदून आयले हांव. पयस जावन आमी आयले हांव, लागीं जावन आमी आयले हांव, सोम्याक मेळोवंक आयले हांव, सोम्याक सोदून आमी आयले हांव. जोवांच्या वांजेलांत पयल्या अध्यायांत 28 आनी 29 वळ म्हणटा, जेजू विचारी, तुमी कितें सोदतात? आनी जेजू त्या शिसांक जाप दिवन म्हणटा, येया आनी पळया. आनी आमी त्या सोम्याक हांगासर येवन पळोवंक आयले हांव. तो सोमी आमकां तसो अनुभव दिता. येया आनी पळया. आमच्या सोम्याक खरेपणी आमच्या काळजा मनांत आमी पळोवंक आयले हांव. जेजून म्हळां, म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. ताणें आमकां पयलेंच एक जागो तयार करून दवरला. तर म्हजे भितर ताका एक जागो तयार आसा गी. आमकां जेजूक जागो आसा. जेजूक आमच्यो थंय जागो आसा गी. आमी ताका एक बरो जागो तयार करया गी. आमच्या काळजा मनांत ताका आमी दवरूंक, आमच्या काळजा मनांत असो बरो जागो आमी ताका तयार करया गी. सुवांचेर अध्याय 14 वाक्य 23 म्हणटा, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तवळ हांव आनी म्हजो बाप तसो मोग करतले हांव. आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले हांव. एक घडीभर आमी दोळे धांपया. म्हज्या काळजांत सोम्याक एक जागो तयार करया. जेजूक आमी सोदून आयले हांव. जेजूक निकोदेम रातीक सोदून आयलो. 5,000 लोक ताका सोदून आयलो. जायर आपल्या दुवेक गूण करच्याक जेजूक सोदून आयलो. विधव स्त्री तिच्या दुवेक देंवसार लागला म्हणून जेजूक सोदून आयली. देंवसार लागलो मनीस सामेत तावन जेजूक सोदून भायर आयलो. तर आज खंयच्या कारणा खातीर हांव हांगा जेजूक सोदून आयला? काव्या गीत सोदून तुका आयलो सोमिया. आमी जेजूक सोदून आयले हांव. जेजूक आमकां पळोवंक जाय. जेजूचो अनुभव आमी जोडूंक जाय. तर ह्या गिता मारिफांत त्याच सोमियाचो अनुभव आमी जोडया. सोदून तुका आयलो सोमिया. सोदून तुका आयलो सोमिया, तुझे घरी पावलो. काळो कांथा तकलो सोमिया, उस्वाड तुझो देखलो. सोदून तुका
आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कांताव तकलो सोमिया उस्वाड तुझो देखलो काळो कांतानु स्वडा पावय म्हाका असता ताव सताक वाट दाखय म्हाका मोरणा ताव जिविता उतरय म्हाका तुझे वाटेन सदांच दयेन चलय म्हाका सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कांताव तकलो सोमिया उस्वाड तुझो देखलो फांकय उस्वाड काळजांत्या काळो निवार सता वाटेन म्हाका तूं एकच आधार ना कोण म्हाका बरवसो तुझे बगा पत्का वायटान सोम्या तूं मोसो सोडवणदार सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कांताव तकलो सोमिया उस्वाड तुझो देखलो आसायतून तर मोचे थंय ना कांय उणे जिणे मोची सर्व तुझे विने रस्ताय म्हाका धनिया कुरपे देने अर्थाराई तुझे विने मोचे जिणे आसायतून तर मोचे थंय ना कांय उणे जिणे मोची सर निर्पोळ तुझे विने रस्ताय म्हाका धनिया दिवन कुरपे देने अर्थाराई तुझे विने मोचे जिणे सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कांताव तकलो सोमिया उस्वाड तुझो देखलो उस्वाड तुझो देखलो सोमिया जेसू म्हज्या जिवितांत हांव तुका सोदून आयलां तुका सोदून हांव तुज्या घरा आयलां जायत्या कारणां खातीर हांव तुका सोदून आयलां म्हज्या पिडेंत हांव सुडका सोडच्यात कित्याक जेजू तूं जावन आसाय दैवीक वैस म्हज्या समस्यांक पर्याय सोडच्यात कित्याक तुजे शिवाय म्हज्या समस्यांक परिहार ना म्हज्या निरासपणान तुजे शिवाय परवसो ना कित्याक तूं आमकां निराशी करिनासलो परवसो म्हज्या एकसुरपणाक तुजे शिवाय संगात पडना म्हज्या अस्कतकायेक तुजे शिवाय बळ ना सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत 10व्या वळीन म्हणटा जेन्ना हांव अस्कत तेन्ना हांव निजाकी सक्तेवंत केदाळ म्हज्या कुडींत हांव अस्कत जाता तवळ म्हजो परवसो म्हजी पातयेणी सोम्या मुखार हांव दवरतां आनी तो म्हाका सक्तिवंत करता तो बळवंत करता आमी देवाची रचना आनी देव आमचो रचणार आमी किरकोळ पूण तो सर्व पदवेदार आमी अस्कत
पूण तो सत्यवंत. जेरेमिया प्रवादाचें पुस्तक अध्याय 7 वाक्य 23 म्हणटा, म्हजे कायदे तुमी पाळशात जाल्यार, म्हज्या वाटांनी तुमी चलशात जाल्यार, तुमी जातल्यात म्हजी परसां आनी हांव जातलों तुमचो देव. तुमी जातल्यात म्हजी परसां आनी हांव जातलों तुमचो देव. असल्या बळवंत सत्यवंत सोम्या मुखार आमी आसांव. ताका आमी काळजांत तावन आराधन करया, ताची स्तुती करया, ताका हसया, ताका वर्णया, ताका नावाडया, ताका महिमा दिवया, कित्याक तो सर पदवेदार, बळवंत आनी सत्यवंत. तुमची जाप. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या मोगाळ इश्टा, आराधन तुका सोम्या जेजू. पातक्यांचे पाचवे, आराधन तुका सोम्या जेजू. निर्गतिकांच्या आदारा, आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या मोगाळ सडवणदरा, आराधन तुका सोम्या जेजू. कष्टतल्यांच्या भरवशा, आराधन तुका सोम्या जेजू. अस्कतेंच्या गठाये, आराधन तुका सोम्या जेजू. सासनिक जिविताचे जरी, आराधन तुका सोम्या जेजू. दणसतल्यांच्या सवस्तकाये, आराधन तुका सोम्या जेजू. देवाच्या पुता, आराधन तुका सोम्या जेजू. अमर जिविता, आराधन तुका सोम्या जेजू. आल्फा आनी ओमेगा, आराधन तुका सोम्या जेजू. देवसरांतावन मुक्त करतल्या, आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या पासत रगत वरायलेल्या, आराधन तुका सोम्या जेजू. कुर्सार बलिदान भेटयलेल्या, आराधन तुका सोम्या जेजू. अनाथांक संगात अंगात अनाथांच्या संगातपणा, आराधन तुका सोम्या जेजू. बरवशाच्या प्रकाशा, आराधन तुका सोम्या जेजू. बरवशाच्या सूर्या, आराधन तुका सोम्या जेजू. कष्टतल्यांच्या आश्रया, आराधन तुका सोम्या जेजू. सासनाच्या देवा, आराधन तुका सोम्या जेजू. कुर्सान आपल्या बलिदान भेटयल्ल्या, आराधन तुका सोम्या जेजू. आपल्या मास रक्तान पसच्या, आराधन तुका सोम्या जेजू. देवाच्या अपरिमित मोगा, आराधन तुका सोम्या जेजू. काकुळतीच्या सागोरा, आराधन तुका सोम्या जेजू. दैवीक शिकोवणदारा, आराधन तुका सोम्या जेजू. जिविताच्या उंड्या, आराधन तुका सोम्या जेजू. सर्गा संसाराच्या धन्या, आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या बऱ्या गवळ्या, आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या रक्षका, आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या तारोका, आराधन तुका सोम्या जेजू. सर्गींच्या उजवाडा, आराधन तुका सोम्या जेजू. सर्गींच्या दारवट्या, आराधन तुका सोम्या जेजू. मोगाच्या सागोरा, आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा. आराधन तुका सोम्या जेजू. आमचो देव सर पदवीदार, सर सत्यवंत, आमकां सडवण दिलोलो, आमचे खातीर आपलें बलिदान भेटयल्लो तो जेजू ह्या आल्तरार उड्या रोपी आसर आसा. त्या सोम्याक, आमच्या सडवंदराक आमी आराधन करया. गवन भजन आराधने ತಂದೆಯೇ. पान संको 30. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ.
ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯೋ ನಿನ್ನನ್ನು ಭುಜಿಸಲು ನಿನ್ನನ್ನು ನ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯೋ ನಿನ್ನನ್ನು ನ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ನಿನ್ನನ್ನು ನ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರೇ ಪೂರ್ವಜರು ಉಂಡರು ಮನ್ನಾ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರು ಉಂಡರು ಮನ್ನಾ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆ ಎಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 आमचो देव आमचो सुमी वोट आरोपी आमचे मदें आसर आसा सदंस आमकां ताचें संगातपण तो आमकां दिता सदंस आमकां ताचो मोग दिता आमच्या दिसपडते जिवितांत जायते कश्ट सोसूंक आमकां मेळ्ळ्या जाल्यारय देवान मात्र आमचो हात सोडूंक ना जायतीं पंथ आव्हानां
आमकां मेळ्ळ्यारी देवानच आमकां तें फूड करूंक वाट दाखयल्या. देखून आमी उपकारी मनान ताका अर्गां दिवंक जाय म्हणून देवाचें उतरच आमकां सांगता. सान पावलो तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 16व्या वळीन म्हणटा, सदांच खुशाली जाया, कळनासतना मागा, सर्व गडितांनी देवाक अर्गां दिया. आमच्या जिविताच्या कूड गडितांनी तशेंच संतोशाच्या गडितांनी आमच्या जिवितांत पिडा येता आसतना, आमच्या जिवितांत सूख भोगता आसतना हर एका वेळार आमच्या देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. कित्याक तो आमचो देव. सान पावलो फिलिप्पीकरांक बरयल्ल्या पत्रांत 4व्या अध्यायांत 6व्या वळीन म्हणटा, कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात, हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना खंत हुस्को आमकां आसा, कित्याक आमी मनशां सैमाची. पूण देवाचें उतर आमकां सांगता, कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. जे कितें आमकां गरज आसा ती सगळी गरज मागण्यार आमी आमच्या सोमयाक, आमच्या देवाक आमी कळीत करूंक जाय. इतिहासाचें पयलें पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 30 आनी 4 म्हणटा, सर्वेस्पराक अर्गां दिया, कित्याक तो बरो, तसो विश्वासी मोग सासणाक पाळटा. सर्वेस्पराक आमी अर्गां दिवंक जाय, कित्याक तो बरो. ताणें आमच्या सगळ्या जिवितांत बरेंच केलां, आमकां आशिर्वादांनी भरलां, आमकां बेसांवांनी भरलां, जायते उपकार आमकां ताणें केल्यात. आमी सदांच तसो बरो मोग आमी तो वळणूंक जाय आनी ताणें केल्लो तो मोग सासणाक बाळटा. कीर्तन 30 आनी 5 वाक्य 18 म्हणटा, व्हडले सभेंत हांव तुका अर्गां दितलो, लोक एकठांय जाता थंय तुजी स्तुती करतलो. कीर्तनकार ह्या उतरांनी आमकां आपोवणें दिता. व्हडले सभेंत आमी आमच्या सोमयाक, आमच्या देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. मात्र न्ही, लोक एकठांय जावचे कडेन ताची महिमा आमी गांसूंक जाय, ताका आमी अर्गां दिवच्या मारिफात, ताची स्तुती करच्या मारिफात, ताचें व्हडपण, ताची पदवी, ताची बळवंतकाय, ताची सकत आमी वर्णूंक जाय. देवाचें उतर आमकां सांगता की कितेंय जावं, कितेंय येवं, आमी सदांच देवाक अर्गां दिवंक जाय. आमच्या जिवितांत जायते फावटी बरेंपणी जाता, जायते फावटी आमकां पिडा येता, कश्ट अनवर आमकां येतात. ह्या कसल्याय संदर्भार आमी आमच्या देवाक, आमच्या सुमयाक, आमच्या रचनाक, आमकां वाट दाखोवच्या आमच्या देवाक, आमकां बळवंत करचें, आमकां उजवाड दिवच्या आमच्या देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. तर आतां देवान केल्लें सर्व बरेंपण उगडासा काडना, ताका आमी अर्गां दिवया, ताचो उपकार आमी बावडया. ताणें आमच्या जिवितांत केल्लीं बेसांवां, आशिर्वादां, बरेंपण हें सकड वळखून घेवन आमच्या समकाराच्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया. तुमची जाप अर्गां आनी होगळाप तुका सोमया जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुवें आमचो अपरिमीत मोग केल्ल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. पावर तेच्या जम्यान तुजो संगात दिल्ल्याक
अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेसू तुवें आमकां जणवयेचें आनी बुदवंतकायेचें देणें दिल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेसू तुवें आमकां विविध देण्यांनी आनी तालंतांनी नेठयल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेसू तुज्या कृपे देण्यान आमकां भरिल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेसू बरो फुडार आनी बरी भलायकी आमकां दिल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेसू आमचो सर वावर आनी योजना सफळ केल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेसू आमच्या पयल्या वेळार आमकां सुरक्षीत राखल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेसू आमचो भावार्थ जियोंक आनी परगटोंक धैर्यान भरिल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेसू पवित्र सभे मुखांतर आमच्या भावार्थाचें पोशण केल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेसू परगवांत आसच्या आमच्या मोगाच्यांक राखल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेसू भुरग्यांक बरो फुडार दिल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेसू आमकां तुजो दैवीक संगात दिल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेसू आमचो खरो इश्ट जाल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेसू आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान आनी एकवट फावो केल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेसू तुज्या संगातपण आनी बेसांव दिल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेसू दिसपडते आमकां राखोवन आमचें पोशण केल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेसू वस्तेक फावो तें घर फावो केल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेसू वायट विघ्न आनी अवघडांतले राखल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेसू मोगाळ कुटुंब दिल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेसू जिविताचें देणें फावो केल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेसू सोम्या जेजूचो मोगनियाळ थोडें आमच्या जिवितान केल्लें बरेंपण वळखून आमचो विश्वास एका भाजना मुखांतर ताचे थंय थीर करया तुजो हांव मोग करतां 5 संको 19 दयकन आमी उबे रावया आनी व्हडा संतोशान सोम्याक अर्गां दिवन हें गीत गावया तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेसू तुजो हांव मोग करता आतां सदां तुज्या पांयां तळारांतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सलसोना तुज्या पांयां तळारांतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सलसोना तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता जेसू तुका हांव अर्गां दिता आतां सदां तुज्या पांयां तळारांतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव आयतलो हांव पाटी सलसोना तुज्या पांयां तळारांतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सलसोना तुजी हांव स्तुती करता तुजी हांव स्तुती करता जेसू तुजी हांव स्तुती करता आतां सदां तुज्या पांयां तळारांतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो
तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सलसोना तुझ्या पायांतळार रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सलसोना हांव पाटी सलसोना हांव पाटी सलसोना Mateus Evangelho देखून आमी पळोवया Mateus Evangelho अध्याय 16 वाक्य 26 आनी 25 अशें म्हणटा कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी आपलो कुरेस उखलून घेवंक दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवंक दी जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निसाकी वाटायता देव ताच्या विश्वासपणांत आनी मोगांत सदांच विश्वासी रावलो तरी आमी अविश्वासी जाल्या सबार सुखी आमी करता सुकोन आमी पडटा देवातान आमी पयस वेता आमचेच कुशे प्रमाणे आमी जियेता सांत पौल तिमोथेक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत 7व्या ओळीन म्हणटा देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना कितले फावटी आमी देवा विशीं उलोवंक भियेल्या क्रिस्त असो म्हणून आमी सांगूंक लजेल्या आमचे काळीज धरून करून देवाच्या उतराक आमचे कान दाट केल्ले आसात जायते फावटी आमी देवाच्या कुशेक विरोध केल्ले आसा तरी पूण आमचो देव आमकां बक्षिता आमचे उणे पूर्ण देव आमचे वळखून घेता आनी आमकां तो सबार अवकाश करून दिता आमचें जिवीत बरें करच्याक सारके वाटेन आमी जियोवच्या देवाक आमी वळखुवच्या आनी ताची खुशी आमच्या जिवितांत पाळच्या आमच्या जिवितांत सबार फावटी आमी चुकून पडल्या देवातान पयस केल्या ह्या खातीर देवा लागचें बक्षण आमी मागया सुमयात हांव आमी बक्षणाचो स्पिरीट आमी घेवया आनी बक्षण्यान आमचें जिवीत जियोवंक आदार मागया तुमची जाप सुमया आमकां बक्षी सौम्या आमकां बक्षे तुज्या मोगाक विरोध केल्ल्याक सौम्या आमकां बक्षे तुजे उपादेश पाळिनातल्याक सौम्या आमकां बक्षे हेरांक दुर्सल्ल्याक सौम्या आमकां बक्षे वायट जिणयेद्वारे तुका अपमान केल्ल्याक सौम्या आमकां बक्षे तुका अविश्वासी जाल्ल्याक सौम्या आमकां बक्षे पवित्रत्म्याक दुखयल्ल्याक सौम्या आमकां बक्षे तुजें उतर जियेनातल्याक सौम्या आमकां बक्षे मागण्यांत आळसाय केल्ल्याक सौम्या आमकां बक्षी आमकांची जबाबदारी करिनातल्याक सौम्या आमकां बक्षी एकामेका बुकसूंक इन्कार केल्ल्याक सौम्या आमकां बक्षी आमचे काळीज धारून केल्ल्याक सौम्या आमकां बक्षे अन्याय अनितीन जियेल्ल्याक सौम्या आमकां बक्षे राग दुस्मान कैदवन जियेल्ल्याक सौम्या आमकां बक्षे मोसोर केल्ल्याक सौम्या आमकां बक्षे सोसणी कायदा कयनातल्याक सौम्या आमकां बक्षे सोड दोड करूंक सलवल्ल्याक सौम्या आमकां बक्षे सत लिपयल्ल्याक सौम्या आमकां बक्षे आधुनीक माध्यमाचो गुलाम जाल्ल्याक सौम्या आमकां बक्षे कुटुंबांतलें समाधान पाड केल्ल्याक
सौम्या आमकां बक्षे वडिलांक अविधेय जाल्ल्याक सौम्या आमकां बक्षे एकामेकांक दुखचीं उतरां उलयल्ल्याक सौम्या आमकां बक्षी भावार्थाच्या संगतींक महत्व दिनातल्ल्याक सौम्या आमकां बक्षे सौम्यान आमकां बक्षिला कित्याक तो पत्क्या खातीर आयिल्लो पत्क्यांक नवें जिवीत दिवच्याक तो आयिल्लो हांव आयलां पत्क्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय बरोवन अमतवच्या मापान जिवीत दिवच्याक तो आयिल्लो ह्या उतराचेर बरोवन वचून खऱ्या पात्यणीन फुडें समकोंक सौम्याचो आदार आमी मागया गावून गीत जिणयेंतल्या कश्टां वेळार पान संको 115 जिणयेंतल्या कश्टा वेळा बोलता दुःखानी रस्तलो तस सांबाळता सदा जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी बळटा तुका दुःखानी रस्तलो कस सांबाळता सदा चंचल नाका कंगल नाका astolo ponto boria lagis tuja चंचल नाका कंगल नाका astolo ponto boria lagis tuja ताळणेत सांभळताना अंकरांत त्या पासा पुरसाची सावळी ताची कळटा सरकी दिशा ताळणेत सांभळताना अंकरांतल्या त्या पासा कुर्साची साळी ताची दाखयता सरकी दिशा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका astolo ponto boria lagis tuja चंचल जायनाका कंगल जायनाका astolo ponto boria lagis tuja lagis tuja lagis tuja हर एक मनीस संतोष आशेता खुशाल बरीत जावंक लालेता आमचे मदें
सबारांनी सांगचें आसा मोतीक समाधान ना, घरांत संतोष ना, काम करूंक मन ना, जिणयेंत बेसराय भोगता. म्हाका समाधान जाय, म्हाका संतोष जाय, त्या खातीर कितें करूंकय तयार आसा. तर हें समाधान आमकां खंय मेळटा? खंय आमी सोदयेत? मनशांनी तें जिवीयेत की वा वस्तूंनी तें जोडयेत की? हें आमी आज नियाळ करया. दय करून आमी उबे रावया, देवाचें उतर आमी आयकुया. जुवांचो वांचेल अध्याय 6 वाक्य 60 तावन 69 पर्यंत. जेजूच्या शिसां मदले सबार जण हें आयकोन म्हणाले. हें उलोवणें विपरीत जालें. तें आयकोंक कोणाक जायत? ह्या विशयांतच आपणाचे शिस गुणगुणून आसात म्हूण जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो, हें आयकोन तुमचो भावार्थ दंडळ्ळो वे? तर मनशा पुताक पयलो आसले कडेन सोडून पाटी वेतना पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात? जीव दिवचो प्रेरकत्म्या मनीस खंयच्याकय उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां तीं उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमचे मदें थोडे आसात सतमानिनान तसले. सतमानिनांतले कोण आनी आपणाक विश्वास करताना परतेन करतलो कोण म्हूण जेजू सुरवेर तावनूच जाणा आसलो. आनी परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगलें, बापान हें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सशी येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले सबार जण ताचो सांगात सांडून परताले, फाटीं परताले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वचोंक सोदतात? सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली, सोमया, आमी कोणा सशी वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. सोमया, आमी कोणा सशी वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तुजो देवाचो भाग्यवान म्हूण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. दयेकन बशा. आमकां हर एकल्याक बेसरायेंत खंयतीन दुखान आसूंक नाका. हर एक दिसा सदांच खुशाल बरीत संतोष बरीत आसूंक जाय. हो संतोष बक्षो आनी स्वच्छ रीत विविंगड आसता. थोडे बरें काम सोदतात, हेर थोडे बेकार भोंवन आनी हेर थोड्यांक हेरांक बरें करच्यान संतोष मेळटा. सबारांक ग्रेस्त कांयपूण जावच्यान तें समाधान मेळटा, तर थोडीं दान धर्म करून संतोष सोडतात. मनीस समाधान सोदून खंय खंय वेता. मनीस समाधाना खातीर विविध रितीचे खेळ खेळटा. समाधान जोडूंक बिचाक भोंवडेक वेता. समाधान ताका मेळटा. पूण केदळा पर्यंत खेळ मॅच जाता पर्यंत, पिकनीक बीच तावन पाटी येता पर्यंत मात्र. पाटी घरा आयल्या उपरांत तिनस बावली तोंडां परत तेच समस्ये. ताबर पर्वतार जेजू रुपांतर जाल्ल्या वेळार पेद्रून जेजू लागीं म्हणलें, आमी हांगास रावया.
दैवीक अनुभवाक ताणें जोडलो, संतोष ताका जालो, समाधान ताका भोगलें. देखून पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, आमी हांगाच रावया. सोमयाचे स्पर्श आमच्या जिणयेंत आनी कुटुंबांत दैवीक संतोष आनी समाधान दिवंक शकता. ग्रेश्म म्हणलें भुरगें सेकंड PUC शिकाप शिकोवन आसलें आनी शिकपाक तें भोव हुशार. पूण हें भुरगें कॅन्सर पिडे वरवीं कठीण दुखेन कश्ट जातालें. डाक्टरांनी आशा सोडिल्ली, एकलेंच दूं आनी ताका मोगान वाडयल्लें. ताच्या घरचीं सकट दुकान आनी आकांतांत आसलीं. ह्या भुरग्याच्या कुडींत रक्त कण उणें जावनूच येतलें. पूण तांणी जायते लागीं मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी भावार्थान आनी कळनासतना देवा लागीं मागलें. सोमी गूण करतलो म्हळी अखंड पात्यणी तांकां आसली. आनी येवकारिस्तांतल्या सोमयान ह्या भुरग्याच्या जिवितांत अजाप केलें. निमाण्या ब्रेस्तारा जेजून येवकारिस्त घडयल्ल्या दिसा ह्या भुरग्याच्या रक्ताचे कण सोडोवंक सुरू जाले आनी कॅन्सराची पिडा गूण जावन आयली. सोमया आमी कोणास अशीं वचूं? तुज्या लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. केदळां आमी भावार्थान सोमया लागीं येता, सोमया लागीं आमी मागता, तो आमकां केदींच आमी मागल्लें सांडिना, तो आमकां दिनासतना रावना, तो आमकां आमची गरज दिता. कित्याक ताचे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची, आमकां जीव दिवची ती उतरां. सबाराच्या जिवितांत निरासपण भोगता आसतना सोमया लागीं आयिल्ल्या वेळार समाधान भोगुल्लें आसा, संतोष भोगुल्लो आसा, एका रितीची ददुसकाय भोगली आसा. कित्याक ताचे लागीं ती सासणीक जिविताची उतरां आसात आनी त्या उतरां मारिफात तो आमकां तें समाधान दिता, तो संतोष दिता, ती भलायकी दिता. हाचे सुवार्तेंत आमी आयकलें, जेजून आपल्या कुडी विशांत उलयलें, आपणाचें मास आत्मीक खाण आनी पोशण जावन दिवच्या विशांत. आनी ते म्हणाले, हें उलोवणें विपरीत जालें आनी आमकां हाचेंच मास आमकां खावंक दिवचें कशें? आनी ते ताका सांडून पाटी गेले. साबार जाण ताचे फाटलो उपकार आयले, शिस्त गेले आनी तवळ जेजू 12 जाणां शिसांक विचारता, तुमी म्हाका सोडून वेतात गी? आनी सिमोन पेद्रू व्हडा भावार्थाची जाप दिता, सोमया कोणास अशीं आमी वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. ह्या 12 जाणां शिसांनी जेजूच्या सासणीक जिविताच्या उतरांचो अनुभव जोडिल्लो. देखून जेजूक सांडून वचूंक तांकां जावंक ना. जर आमच्या जिवितांत आमी त्या सासणीक जिविताच्या उतरांचो अनुभव आमी जोडता जाल्यार जेजूक आमी केदींच सांडून वचना. जेजू सांगता आमी जियेता, जेजू सांगता आमी रावता, जेजून केल्ले बरी करता, देवाची खुशी आमच्या जिवितांत जारी करता आनी आमचें जिवीत संतोशाचें जावंक पावता. आज हो सक्रामंतांत आसलो जेजू आमकां सासणीक जिविताचीं उतरां दिता. आज हो सक्रामेंतांत आसलो जेजू आमच्या जिवितांत संतोष दिता, आमच्या जिवितांत भलायकी दिता, आमच्या जिवितांत समाधान दिता. तर आमी येवकारिस्त तें गोड पातयेनी दवरया. येवकारिस्तांतलो जेजू आमकां सांडिना. येवकारिस्तांतलो जेजू आमचे थंय जियेता आनी आमकां तो बळवंत करता, आमकां समाधान दिता, आमकां संतोष दिता, आमच्या कुडीची पिडा गूण करता, आमच्या आत्म्याची पिडा गूण करता, आमचे पातकां बोगशिता आनी आमकां नवें जिवीत फावो करता. तर ह्याच सोमया लागीं आमचें जिवीत आमी पातयेनी दवरून जियेवया. संतोष आनी समाधान
देवान आमकां दिवचें वर्थ तें देणें आमच्या जिवितांत सदांच जोडूंक आमी सोम्याचो आदार मागया. गावून गीत तुंस पुरो पान संको 110. तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस मोसो खोळी बरो तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस मोसो खोळी बरो पोस करताय तूं दिवसरो दुस्मानातां कणपारो पोस करताय तूं दिवसरो दुस्मानातां कणपारो तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस मोसो गोळी बरो तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस मोसो गोळी बरो तुंस आधार म्हाका तुंस आधार तुंस सरगार पावो चेंदा तुंस आधार म्हाका तुंस आधार तुंस सरगार पावो चेंदा वार सुकलेल्यान तुंस पुडा पातकी मनशान माफुदा वार सुकलेल्यान तुंस पुडा पातकी मनशान माफुदा तुंस आदार सोम्या तुंस आदार तुंस सरगार पावो चेंदा तुंस आदार सोम्या तुंस आदार तुंस सरगार पावो चेंदा तुंस पावो म्हाका तुंस पावो तुंस मुझे वाटेक दिवो तुंस पावो म्हाका तुंस पावो तुंस मुझे वाटेक दिवो जीव दिलोय दावडावन काळो बरोवशाचें इनफांको जीव दिलोय दावडावन काळो बरोवशाचें इनफांको तुंस पावो सोम्या तुंस पावो तुंस मुझे वाटेक दिवो तुंस पावो सोम्या तुंस पावो तुंस मुझे वाटेक दिवो तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस मोसो गोळी भरो तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस मोसो गोळी बरो जाणवाय आनी बुदवंतकाय आसलो मनीस जायत्या संगतींक भियेता. बे एकसुरपणाचें, बे सलवणेचें, बे मरणाचें, बे कश्टाचें. तरी देवाचो सांगात आमकां आसा. सोमी आमकां सांगात दिता, भियेनाकात, हांव आसां. असल्या उतरांनी देव आमचे लागीं उलयता.
सर्वेस्पोर देवान मोइशेक इजिप्ताक धाडटाना भिये नाका, हांव तुज्या संगता आसा म्हूण बेतकटी दिली. जेरेमियाक भिये नाका, तुजी राखण करूंक हांव तुज्या संगता आसा म्हूण सांगात दिलो. जाकारेक भिये नाका, देवान तुजें मागणें आयकलां म्हूण धैर्य दिलें. मोरयेक भिये नाका, देवान तुजेर दया दाखयल्या म्हूण वंदन केलें. गवळ्यांक भिये नाकात, तुमकां संतोशाची बरी खबर हाडून आयलां म्हूण परगटलें. पेद्रूक भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय म्हूण समाधान दिलें. दर्यांत कंगाल चल्ल्या शिसांक धैर्य घे, हांव तो भिये नाकात म्हणून आधार दिलो. सृश्टीचे सुरवेर थावनूच मनीस आकांतलो, भियेलो, पूण देवान ताका संगात दिलो. देवान ताका बुजयलें, देवान ताका धैर्यान भरलें, देवान ताका सरीतीचें बरेंपण केलें. रसलेलो देव आपल्या रसने सांगता आसता आनी आपल्या रसनाक धैर्यान भरता. सान पावलो रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत 31व्या वळींत अशें म्हणटा, जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. अमेरिकेच्या अंतरझुजा वेळार एका सैनिकान अब्रामा लागीं म्हळें, धनिया देव आमच्या पक्षान आसा म्हणून आमी पातयेवया आनी धैर्यान झुजया. अब्राहम लिंकन ह्या सैनिकाक जाप दिवन म्हणालो, देव आमच्या पक्षान आसा म्हणल्यार म्हाका कांय दुबाव ना. देव सदांच बऱ्याच्या पक्षान आसा, पूण म्हजें मागणें इतलेंच, हांव आनी म्हजें राष्ट्र सदांच देवाच्या पक्षेन आसूं म्हणून. पूण म्हजें मागणें इतलेंच, हांव आनी म्हजें राष्ट्र सदांच देवाच्या पक्षेन आसूं म्हणून. देव मोगाच्या भावा भयणीनो बऱ्यांच्या पक्षेन आसा. बरें करतल्याक देव केदींच सांडून घालिना, ताचें संगातपण दिता, ताचें धैर्य दिता, बळ दिता, कृपेन भरता. आनी तसो देव ह्या भोव पवित्र आल्तरार उंड्या रोपी हजर आसा. ताचें संगातपण आमी वळखून घेवया आनी तेच सोमया लागीं आमी मागया, तुमची जाप आमच्या संगता राव सोमया. सोमया कुटुंबांत मोग उणो जाताना, आमचे संगता राव सोमया. वायट सवयांचो गुलाम जाताना, आमची संगता राव सोमया. कुटुंबांत भावार्थ पयस जाताना, आमचे संगता राव सोमया. पिडा शिडा कश्ट येताना, आमचे संगता राव सोमया. एकामेका दुखयतना, नश्ट लुकसाणाक वळख जाताना, एकामेकाचो आरोप आयकोंक मेळटना, एकामेका बोगसूंक कश्ट जाताना, कुटुंबाच्या सांद्यान तावन नालिसाय भोगूंक मेळटना, विविध रितीन सलवणी मेळटना, सूख समजणी वाडोवन एकवट फांसाळटना, एकामेकाक दुरसोंक दुखयतना, सर्व आनी कोणशाक लोटतना, कुटुंबांत संतोश समाधान उणें जाताना, दिसपडतो ग्रास सोडूंक कश्ट जाताना, आमकां एक सुरपण भोगतना, आमी आर्थीक अडचणेक सांपडतना, आमी पिडेक वळख जाताना, आमची जिणी एक वजें म्हूण भोगतना, आमकां आत्मीक संगतीन उपगोण भोगतना, आमी चिंतल्लें काम पंथाक पावनातल्या वेळार, आमच्या कुटुंबांत एकवट उणो जाताना,
रसलोलो देव आमकां कितेंच सांडून घालिना. जिवीत दिलेलो सोमी आमच्या सांगात सदांच आसा. त्या सोमयाचें आजरपण वळखून घेवन काव्यां गीत ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ಪಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 133 133. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Alleluia, 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 Alleluia. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Tibia Megalia आमच्या गरजां खातीर आमच्या इराद्या खातीर आमी मागया. सांत पाऊल फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 13 अशें म्हणटा, फाटलें आसा तें विसरता, फुडें आसा तें धरूंक हांव वताडटां. आमचो स्वामी आमच्या संगत आसून आमकां धैर्य भरवसो आनी बसवण दिता. आमच्या जिविताच्या निरासपणा वेळार, पिडे वेळार, कश्टां वेळार बरवशान फुडें समकोंक सक्रामेंतांतलो जेजू आमकां आशिर्वाद आनी कृपे देणी दिता.
मागा तुमी घेतले आहात सदां तुमकां मेळटलें आनी बडया तुमकां उक्तें जातलें जर सासवाच्या कणांत इतलो भावार्थ तुमकां आसा तर तुमी सांगलें सगळें घडतलें जेजूच्या ह्या उतराचेर पातयेवन आज आमी ताचे समोर आमची मागणी इरादे ते सवां घेवन हांगासर आयल्या ती सर आमी साक्रामेंतांतल्या जेजूक समर्पिया मागणें करूंक कश्टतल्यांक मागण्यांत चंचल जाल्ल्यांक निराशे जाल्ल्यांक सोमयासो सांगात आनी दर्शन जावंक मागया गेत्सेमनी मुळ्यांत जेजूक आपल्या शिश्यांनी सांडून गेल्ले परी जतन घेवंक कोणूच नातल्ल्या पिडेस्तांक एकसुऱ्यांक उतर प्रायेच्यांक तांच्या दुखांत आनी कंतीन सोमयाचो सांगात आनी स्पर्श लाभचे पासत मागया विविध कारणाक लागून कुडीचे मतीचे काळजाचे दुखीन जडायेचे वासन वयतल्यांक सोमयाचें बळ आनी ताचेर भरवसो दवरून फुडें सुमकोंक कुमोवंक मागया सोमयातावन पयस केल्ल्या सर्वांनी ताचे खातीर सोमयान भोगलेले कश्ट दाखयिल्लो मोग बोगसणें आनी काकुळतो नियाळ परिवर्तन जावन सोमया लागीं पाटी येवंक बरें मौन फावो जावंक मागया लढाई झगडें झुजू हगें द्वेश आनी अनितीन कश्टोवच्या कुटुंबांनी आनी देशांनी शांती समाधान आसा करचे दिशेन मेटां काडूंक प्रेरण लाभचे पासत मागया ह्या दुर्बळेंच्या वर्सां देशीन सबार योजना घाल्ली आसात ती सगळी शबितायेन पंथाक पावचे पासत आमी मागया आपल्या बेसान तिरासान सांबाळून कस्टमच्या सरमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया कामाच्या सोदनेरासच्या आमच्या युवक युवतींक बरें काम मेळों आनी अशें तांचो फुडार बांदून तांकां साध्य जावं म्हूण मागया जिणये संगाती संघटनेच्या सोदनेरासच्या आमच्या युवा जणांक वेगीन फावत असलो जिणये संगातीन फावो जावं दे म्हूण मागया वायट सालीन सांपडन मादक द्रव्य आनी गुलाम जावन ह्या कर्गांतल्या भायर येवंक कश्टोवच्या भावा भयणी पासत आमी मागया भुरग्याच्या देण्यांक आशेवच्या काजरी जोड्यांक भुरग्यांचे देणें प्राप्त जावं म्हूण आमी मागया तरावळ समस्यांक लागून न्याय जोडूंक कोर्टीच्या वाटेर आशिल्ल्या भावा भयणींक न्याय मेळच्याक आनी केजी तावन सुडका मेळचे पासत आमी मागया
सबारांनी आमचे लागीं मागोंक विचारलां सबारांक आमी मागतो म्हूण बसयलां तांचे पासून आमी मागया सोनल म्हणलें भयण कठीण पिडेन वळवळटा ताच्या बऱ्याकी भलायकी पासून आमी मागया सक्रामेंतांतले आशिर्वाद घेवच्याक इद्या वडा म्हणलें गीत आमी गावया Idioda sakramenta sestang naman koruya Purvila rupa botla Navioriti adarya Salvot vicha askat visvya Bavarta chembor epya Zashem bapa Tashem sputa Asani stuti sa Podbi maima sasna sasna Eka stalyan hasita Spirita sama sami navarta प्रार्थया हे देवा विचित्र सक्रामेंत काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सडवणे सफळ दांस आमचे थंय आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्तच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना Kutam eksan semblau ami kera devacha Podo wine rupantar korun korin Kristacha Bhaktin urben aila ami chevnan somyacha Somya Jesu taye kotya pandan mogacha Somya che jeva erga Balidan Sergice Povika Gita Samada Somyache Mora Jivita Taran Una Jivan po Berwasya Ira
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सवय आसो. तुमचे सभे असो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सक्रामेंतांचे आराधन करून सुमयाचो संगात बघून ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी आजर आसाव. आनी आयची देवस्तुती बरें विंसून काडूंक, वायट पयस करूंक आनी देवाचेर पात्तिनी दवरून आमी सर्गींचे राज जोडच्या दिशेन वावर करूंक आमकां आपोवणें आसा. आमच्या जिवितांत ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना बरेंय आसा, वायटय आसा. पूण आमकां देवान जणमाय दिल्या, बुदवंतकाय दिल्या. आमी बरें विंसून काडूंक जाय, वायट पयस करूंक जाय आनी आमकां रचलेल्या देवाचेर आमी पात्तिनी दवरून आमचें जिवीत जियेल्ले वरवीं खरो संतोश, खरें समाधान आनी तें सर्गींचें राज आमी आपणावंक शकता. तर हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयते जाल्यार वाचता. सुमयाचो आदार आमी मागया. आमकां कितें बरें आसा देवाच्या कुशा प्रमाणे आमी तें विंसून काडूंक आनी आमच्या जिवितांत जेंचे वायट पयस करून बरें जिवीत जियोंक तसो जेजू आमकां आदार आनी कृपा फावो करून दी म्हणून ह्या पवित्र एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळा मागया. हे पवित्र रितींत आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया. खालत्या काळसान संगता आमी मागया. हांव पातकी सर्पदविदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, सगळे हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या बसत देवांतल्यान संकळाय मेळ्ळी सगळ्या देवदां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या इश्वरा देवा लागीं विनती प्रार्थना मागता. सर्पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूट, सोम्या काकूट, क्रिस्ता काकूट, क्रिस्ता काकूट, सोमिया काकूट, सोम्या काकूट. महिमा देवाक सखी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया, सर्पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दीत बसता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा. सोमिया जेसू, जेसू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा, देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढतात. आमची काकूट तू बापाच्या उज्ज्वल पोचला. आमचे
मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उचान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्तसाक्षीचे कष्ट मरण सोसून मायमे वंशांक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे हे उतर जेरेमियाक पावलें. उठ आनी कुंभाराच्या घराची वाट धर. थंय हांव तुका म्हजो संदेश दितलो. हांव देंवोन कुंभाराच्या घरा गेलो. थंय तो चक्राचेर आपलो वावर करतलो. तो करता ते मातयेचें आयदन ताच्या हातांत पाड जालें. देखून ताणें परत आपलो वावर सुरू केलो आनी आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. इस्रायेलाच्या घराण्या हो कुंभार करता तशें म्हज्यान करूंक जायना. उलयता तो सर्वेस्पर. जशें कुंभाराच्या हातान माती तशें इस्रायेलाच्या घराण्या तूं म्हज्या हातान. देवाचें उतर हें. देवाची वडुपकार. Saso kumukar saunasa Jacobaso te to monis bagi Sesukumukan saunasa Jacobaso te to monis bagi. आत्म्या मोच्या सर्वेस्पराक होकळापती जिणयेच्या सर्वाय दिसांनी सर्वेस्पराक हांव दिन वाचतलो. मोच्या सगळ्या जिविता गीता स्तोत्रा गातलो. Sesukumukan जाऊन nasa Jacobaso te to monis bagi.
राजकारभाऱ्यांची विश्वास दवर नाका अस्क साईबाच्या मनशाचे पात येऊन रावा नाका तांचो प्राण काळ धुळीक ते पाटी वेता तांची योजना त्याच दिसा न पैन जाता असो कुमोगदार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस भागी जासो कुमोगदार जावन आसा जाकोबाचो देव जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचे विश्वास दवरता तो मनीस भागी त्याच देवान रचला सर्ग पृथ्वी आणि सागो आणि या तिनाय आसा ते सगळे जासो कुमोगदार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस भागी जासो कुमोगदार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. Där kan vi göra. Alleluia, 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 Alleluia. तुझ्या पुताची उतरा ऐको आमची काळजा उगल सर्वेस्परा. alleluia, 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 alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. सोम्या जेजू लोकां जोम्या लागीं म्हणालो, सर्गीचे राज एक जाळा बरी. ते दर्यांत उडयतच सर्व जिन्सांची मासली तातूंत सांपडता. जाळ भरल्या उपरांत ते ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते परी घडतले संवसाराच्या अंतकाळार. देवदूत वेतले आनी खोट्याक बऱ्या थावन वेगळे कर्ण उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी दांत किर्लोणी. हें सगळें तुमकां समजलें मू विचारलें जेजून. वही जाप दिली ताणी. तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राजा विशांत शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक घरधनिया बरी, जो आपल्या भड्डारांतलें नवें आनी परनें भायर हाडता. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बरें वेंचून काड
वायट पयस कर आनी देवाचेर पत्तीनी दवर. हेच्या सुवातेंत आमी आयकलें जाळाचे वपार आनी थंयसर जाळांत सांपडलेली मासली बरी विंगड दवरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. थंयसर विंसवण जाता बऱ्या आनी वायटा मोदें. आमच्या जिवितांत बरें विंसून काडूंक आनी वायट पयस करूंक आनी देवाची खरी भुरगीं जावंक आमकां आपोवणें आसा. आमी मॉलाक वेता. पयलें आंगडीक आमी वेचें आसलें आनी आंगडीच्या माला लागीं विचारचें आसलें म्हाका ती वस्त दी आनी तो कार्ड दितलो आनी आमी पयशे दितले हांव वस्तू घेवन पाटी येतले हांव. आतां मॉलां आसा आनी मॉलाक आमी वेता. थंयसर आमी आमकां खंयचे जाय वस्तू ते विंसून काडचे. ते विंसून काडून मोल दिवन आमी घरा हाडचें. थोडे फावटी आमी मॉलाक वचून थंयसर विंसून काडटा आसतना म्हाका पसंत जाता थोड्यो वस्तू आनी पसंत जावच्यो वस्तू हांव घेतां आनी घरा हाडटां. पूण उपयोगाक पडनात. ते थंयसर आसतात. मॉल संस्कृती आजकाल आमकां पळोवंक मेळटा. म्हणजे गरज नातलें थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमी करता आनी ह्या वरवीं आमच्या जिविताक कितेंच तें उपकाराक पडना. पूण केदाळ आमी आमकां कितें गरज आसा तें आमी घेता आनी त्या मारिफात आमकां तशें हेरांक आमी बरेंपण करूंक शकता. तवळ आमी खरी देवाची भुरगीं जावंक पावता. ह्या संवसारांत बरेंपण आसा वायटय आसा. ते दोनी सांगाता वेता. पूण आमी आमच्या जिवितांत बरेंपण विंसून काडूंक जाय आनी बरेंपण विंसून काडून आमी देवाची खरी भुरगीं जावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत आमी विंसून करचेचेर वंदून आसा. आमी खंयची विंसवण करता. जर आमच्या जिवितांत आमी बरी विंसवण करता जाल्यार आमच्या जिवितांत बरेंपण लाभता. जर आमी वायट वा खोटी विंसवण आमी करता जाल्यार आमच्या जिवितांत परिणाम आमी भोगीचे पडटा. क्रिस्ती मौल्यांनी आमची दिसपडटी विंसवण करणं सर्गींचे वाटेन चलोवंक कश्ट समस्यांक धैर्यान फूड करणं आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां आधार मेळटा. केदळां आमी बरी विंसवण करता. असली विंसवण करता आसतना आमी कितें करूंक जाय. देवाचेर आमी पात्तीनी दवरूंक जाय. देवाचेर आमी मागोवंक जाय आनी ह्या मारिफात आमच्या जिवितांत आमी बरी विंसवण करूंक जाय. अमेरिकाचो इजाया मॅथ्यू म्हणलो जिवितांत जायते कश्टल्लो व्यक्ती. तो 54 वर्सां जैलांत आसलो. कितेंच अपराध करिनासल्या ताका अपराधी म्हूण जैलांत गेल्लो. ह्या जैलाच्या काळोखाच्या निराशेच्या जाग्याक वेताना ताची प्राय 18 वर्सां. ताचे खातीर झूंक ताची कुटुंबाची म्हणली कोणूच नातिल्ली. स्वता खातीर झुजो आपणाचो म्हणलो कोणूच ताका नातिल्लो. सगळ्यांनी ताका सांडुल्लो. तो निरापराधी म्हणून रुजू करूंक ताचे लागीं पयशे नातिल्ले. ताणें सोरलां म्हणलें एकाच कारणाक ताचेर अपराध मांडुल्लो. ताणें कितेंच अपराध करूंक ना. आपणाक सुटके दिया म्हूण मागल्यारी ताच्या मागण्याक ताणें खान दिलें ना. स्वताक ताणें खान दांपुल्लें. बदलाक ताका जैलाचें जिवीत दिलें. सुमार 54 वर्सां उपरांत जैलांतून पाटी आयल्या उपरांत ताची बोगणां तो अशें म्हणटा. 18 वर्सांच्या प्रायर म्हजें स्वतंत्र हांवें होगडायलें. सगळें होगडावन भावार्थ मात्र घेवन हांव जैला भितर गेलो. कोणीय म्हाका मेळोवंक येवंक नात. कोणीय म्हजे लागीं उलोवंक नात. हांव आसा म्हणल्यार संवसार विसरलो. 54 वर्सां खरी एक सकाळीं उठतना वणत आनी जैलाची सरळां मात्र हांवें पळयलीं.
म्हाका नीज संवसारी जिवीत सुकलें. संवसार पळोवचें, कुटुंबांचें मोग अनुभव करचें हांवें होगडायलें. जिवितांत कितें आशिल्लो, कितें सपनेल्लो तें कितेंच अनुभव करूंक मेळ्ळें ना. पूण म्हाका मेळ्ळलो भावार्थ घेवन हांव जैला भितर गेल्लो. भावार्थ मात्र म्हजे लागीं आसलो. एक दीस देव म्हाका सुटका दितलो म्हणलो बरोवसो म्हज्या काळजांत आसलो. हर एक रात ह्याच भावार्थांत हांवें देवा लागीं धैर्य दी म्हूण मागलें. त्या काळोखाच्या निराशेच्या दिसांनी देव म्हज्या सांगात आसा म्हणून म्हाका भोगलें. हांवें मागलें मात्र न्हय, ताची स्तुती केली, ताका हरसिलें. म्हजो आत्मो जिवाळ दवरूंक म्हजो भावार्थ तीर सांबाळूंक हांवें गायलें. म्हजे लागीं म्युजीक ते रानातली. म्हजे लागीं आसलो म्हळ्यार म्हजो ताळो आनी भावार्थ. संवसार म्हाका विसरलो तरी देवान म्हाका सांडूंक ना. म्हज्या जिवितांत देवान अजाप केलें. एका तरणाट्या वकिलान म्हजी केस वयर काडली. 54 वर्सां उपरांत सत उजवाडाक आयलें. हांव निरापराधी म्हूण तीर्प दिलें आनी हांव जैलाच्या काळोखाच्या कुडांत तावनो म्हजे नेसले एक जोडी वस्तूर आनी देवा तें म्हजो जिवाळ भावार्थ घेवन भायर आयलो. हांव आनिकी पाथी येता. ताची जावन आसली उतरां. हांव आनिकी पाथी येता. म्हाका 54 वर्सां जैलांत दवरूंक देवाक बरें योजन आसलें जावीत म्हणटा तो. जिवितांत कितले कश्ट आयल्यार, अंतराची मोडां उदेल्यार, निराशा भोगल्यार आमचे तें असो भावार्थ आनी भरवसो उजवाड दिता, सुटका दिता, नवें जिवीत दिता. आमच्या जिवितांत आमी सारकी विंचवण करूंक जाय. तवळ आमच्या जिवितांत बरेंपण आमकां मेळटा आनी आमचें जिवीत संतोशाचें जावंक पावता. देव आमच्या जिविताच्या हर एका घडये रावता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकां. कुंभार आनी माती. देव जेरेमियाक सांगता तूं कुंभारा सशीं वच आनी थंयसर वचून तो कितें करता पळय. तो मातयेंत मडकी करता, आयदान करता आनी तें आयदान पाड जाता. पूण कितें करता उपरांत परत तो ताच्या वावराद्वारे आनी एक आयदान करता. आनी ह्या एका गणिता मारिफात जेरेमिया प्रवाद्याक सर्वेस्पोर देव सांगता हांव जावन आसा कुंभार आनी इस्रायल परसा जावन आसा माती आनी म्हज्या हातांत इस्रायल परसा. ह्या मारिफात देव जेरेमिया प्रवाद्याक एक संदेश दिता की इस्रायल परसा कितली देवातावन पयस गेल्यार देव परत नव्या रितीन रुपीत करूंक इस्रायल परजे सांगत आसा. आनी इस्रायल परजेक तो राखता, सांबाळटा. म्हणजे हांगासर आमी सुकून पडलेल्या वेळार देव आमकां बरें जावंक सबार अवकाश करून दिता आनी सारकी विंचून करून आमी देवाक खाल जावंक देवा सशीं आमी वचूंक आमकां आपोवणें दिता. द्वितीय पुस्तकांत 30व्या अध्यायांत आमी वाचता सर्वेस्पर देव म्हणटा 2 संगती तुजे मुखार दवरता, जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिरा. जिवीत विंचून काड आनी तुमी जियेतल्या. हांगासर विंचून करूंक आसा. आमी आशिर्वाद जिवीत विंचून काडल्यार आमच्या जिवितांत आमकां जिवीत मेळटलें आनी देव आमच्या संगत आसतलो आनी आमच्या जिवितांत तो आमकां संगात दितलो. तशेंच जोशवा प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी वाचता इस्रायल परजेक जोशवा सर्वेस्पर देव जोशवा मुखांतर म्हणटा तुमी कोणाक विंचून काडता, नीज देवाक वा बोंब्या अन्य देवाक. जोशवा म्हणटा हांव आनी म्हजें घराणें नीज देवाक विंचून काडटा आनी ताची सेवा करता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां देवान जाणवाय दिल्या, बुदवंकाय दिल्या. सालमांव रायान
देवान कितें जाय म्हणल्या वेळार ताणें जणवाय आनी बुदवंतकाय मागली आनी तें राज्य बऱ्या रितीन चलोवन व्हरूंक देवान ताका जणवाय आनी बुदवंतकाय दिली. आमकां देवान जणवाय आनी बुदवंतकाय दिल्या. बरें वेंचून काडूंक वायट सांडूंक आनी ते देवाचेर पातींनी दवरून जियोंक. आयच्या सुवार्तेंत आमी जाणांचे वपार आयकली. ही जावन आसा मातेवाच्या 13व्या अध्यायाची 11ची वपार. ताचे पयलें 6 ओपारी आसा. पयली ओपार जावन आसली ओंपियाची ओपार आनी ह्या ओपारी मारिफात देव आमच्या जिवितांत ताचें उतर स्विकार करन 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी फळ दिवंक आमकां आपोवणें दिता. केदाळ आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत खऱ्या काळजा मनान स्विकार करता आनी तें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जियेता थवळ आमी फळ दिवंक शकता. दुसरें जेजू सांगली ती ओपार नेराची ओपार. वायट आनी बरें आसा पूण बऱ्यांतय तीर रावंक. बरेंपण आमकां जिविताक पाठ दाखयता देखून बऱ्यांतय आमी तीर रावंक. आमचे मदें वायटय आसा बरेंपणय आसा. बऱ्यांतय आमी तीर रावन बरेपणान आमी जियोंक आमकां ही ओपार आमकां कळीत करता. तिसरी जेजू सांगली ओपार सांसवाच्या कणाची ओपार, सांसवाच्या बियाची ओपार. आनी थंयसर जेजू आमकां सांगता की ल्हान संगती मारिफात देवाची कृपा आमच्या जिवितांत कशी वाळून येता की म्हणून. सांसवेचें बी भोव ल्हान आनी तें किरलोत गेलें जाल्यार व्हड झाड जाता आनी सुकणीं येवन त्या झाडाचेर घोंटेर बांदता, व्हडलें जाता. तशेंच आमच्या जिवितांत देवाची एक ल्हान सकत कशी वावर करता गे म्हणलें आमकां तो कळीत करता. देखून कृपा पारखूंक आमकां ह्या ओपारी मारिफात आमकां आपोवणें आसा. चवथी जेजून सांगली ओपार जावन आसा खमीराची ओपार. पिठांत खमीर घाल्यार पीठ कितें जाता आनी ह्या ओपारी मारिफात आमचें तें आसलो खरो भावार्थ आमी रुपांतर करूंक आमकां आमचें तें भावार्थ आसल्यार मात्र पावना. त्या भावार्था वरवीं आमी हेरांक रुपांतर करूंक आमकां आपोवणें आसा. कशें पिठांत एक ल्हानशें खमीर तें सगळें पीठ रुपांतर करता गे तशें आमी हेरांचें जिवीत आमच्या भावार्था मारिफात रुपांतर करूंक जाय. पंचवें पूर्ण दवरल्या दिरव्याची ओपार. आनी ह्या ओपारी मारिफात आमी देवाक सोदून संतोश पावोंक. देव मेळटना ताचे ती संतोश पावोंक आनी आमी त्या संतोशान जियोंक आमकां आपोवणें आसा. 6वी ओपार जेजून सांगली जावन आसा ह्या अध्यायांत मोतयांची ओपार. त्याग सॅक्रिफीस करन सोमयाक पयलो जागो दिवचो आमच्या जिवितांत. तुमी हांगासर आयच्या दिसा तुमचो वेळ सोमयाक दिवंक आयल्या. त्याग केला, सॅक्रिफीस केला आनी सोमया मुखार तुमी हांगासर आयल्या. देखून आमच्या जिवितांत पयलें आमी सोमयाक जागो दिवंक जाय. आमच्या जिवितांत हेर संगती आमी त्याग करन सोमयाक आमी पयलो जागो दिवन ताच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी रुपीत करूंक जाय. आनी जेजू सांगली आयची 11ची ओपार झाडाची ओपार. देव झडती करता म्हणलें वळखून बरें वेंचून काडूं. देव आमकां जायते अवकाश कर दिता. आमी पातकी जाल्यार बरेंपण करूंक आनी आमकां कोमसारे सुक्रमेंत आसा आमची पातकां वळखून घेवन देवाचें बोगसणें जोडून परत नवी जिवीत जियोंक. देखून आमच्या जिवितांत देव आमची एका वेळा निमाण्या दिसा तो आमची झडती करता आनी ह्या खातीर आमी तो झडती करता म्हणलें वळखून आमच्या जिवितांत बरें विसरून काडन तें बरेंपण आमच्या जिवितांत जियोंक आमकां आपोवणें आसा. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो आमी देवान आमकां जणवाय दिल्या, बुदवंतकाय दिल्या. बरें आनी वायट ह्या संवसारांत आसा. बरें आमी विंचून काडया देवाच्या कुशे प्रमाणे, आमच्या कुशे प्रमाणे न्ही, देवाच्या कुशे प्रमाणे जें कितें बरें आसा तें आमी विंचून काडया आनी ह्या मारिफात जें कितें वायट आसा तें आमी पाठ करून तें सांडून देवाचेर आमी पांथिनी दवरून आमचें जिवीत जियोवन सर्गीच्या राजा खातीर वावरूंक. देवान आमकां सर्गीचें राज असल्या संगती मारिफात तो आमकां फावो करता. देखून ते सर्गीचें राज आपणावंक जाय आसली कृपा तसो जेजू आमच्या काळजांत येता उंड्यार उबी आमकां आधार आनी कृपा दिवं दी, सकत दिवं दी, आमच्या काळजां मनां उज वाडोवं दी आनी ह्या मारिफात आमी सर्गीच्या राजाची दायज जावंक, नागरिकां जावंक, ह्या संवसार आमी बरें विंचून काडटा जिवीत जियोंक तसो आमकां सक्तीन आनी कृपेन बरोवन दी म्हणून ह्या पवित्र एवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळा मागया. आशीर्वाद गंगेन तुमगे तिचे सोबे आमकां सुंगे गे सोमिया मोगान तुमगे
आम्ही देऊची काणीक तुमगे आशीर्वाद गंगेन तुमगे तिचे सोवे आमकां तुमगे 오갈바빠 슬긴차 potvedaraya सर्वेस पोरारस नारा सृष्टी करणारा हर एक जीवी हसीता तुका नावाडता तुझे मोगार पडता तुका वागणता मोगाळ बापारस potvedaraya सर्वेस पोरारसणारा सृष्टी करणारा हर एक जीवी हसीता तुका नावाडता तुझे मोकार सरपडटा तुका वाकणटा गे सोमिया मोगान तुमगे आमी देवची काणीक तुमगे आशीर्वाद गंगेन तुमगे तिचे सोवे आमकां तुमगे तुवें दिल्ल्या देरांनी सोम्या हरसिता सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणीक तुमगे आशीर्वाद गंगेन तुमगे तिचे सोवे आमकां तुमगे म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या जिणग्या पयसुरेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घे प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेवंत लॉरेन्स जमनीत आपलेल्या गोवांच्या कणा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षीच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो ह्या मनान आमी संवसाराच्या चडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सर्वे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारुया सर्वेस्पराते उबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो बागेवंत लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं खट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रतुमेर निरंतरी संतोसां तुजी स्तुती गायता Povit, 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 povit दरबारांचो सर्वेस्पर सकाळी संसार भरला
तुझ्या वैभव तुझ्या वैभव सगी दुःखाचे सगी दुःखाचे सगी दुःखाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 सगी दुःखाचे सगी दुःखाचे सगी दुःखाचे बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजें नांव न्हू जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं सर्व पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण जाता उदेन ती तावन आसता ते पर्यांत तुका एक निर्मळ पेटवणी करच्या एक खाशा पसा तूं समयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो तुका देनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान देन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारावतलें हे म्हज्या उकडासाक करात Bavarta sukut purgatoria सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या येण्यात सोम्या जेसू आम्ही बापा आमचे सोडवणे पासून तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टां मरण आसूं ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपण आसूं आनी सर्गां सडण्या आसूं आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयवन आसा देखून आमी उपकारी कळसान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगास जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सासणीक दान तो आमकां करूं
आनी असे देवाची माये भोव बगेवंत आंकुवार मोरयेचा तिजो पती बगेवंत जुजेच्या तुज्या बगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या भाग्यवंत लॉरेसाच्या आनी सुमेस्त भक्ता सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा ह्या बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवंत बापाच्या लेस्ली क्लिफर्ड आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सोमेश गवळ्या आनी मणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे संगती ह्या संवसारांत वाडसूं रे तुजे पवित्र सभेक बावर्तांत आनी प्रिती मोगान तेर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दयो करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टागातीन ह्या संवसारांत तरल्या सोमेसांक माय पासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जाताले म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समका येव तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदराचे सुक्रिस्ताचे येणे बदवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदंकाळ तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत आमची काकूत देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती
शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान तें सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आवडना पूण तुज्या उतरां म्हाका भलायकी मेळटली मोकळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवणदारा जेसू आमच्या पोसणारा लबयची भीत जीवदातारा मोकळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवणदारा जेसू आमच्या पोसणारा लाभची भीत जीवदातारा कितली मोवाळ काकूळ तुची असीम दयाळाय सगळींची दैवीक आनंद दुस्कची पवित्रची आमची मोकळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवणदारा जेसू आमच्या पोसणारा लाभयची भीत जीवदातारा आमच्या कळसांनी करबिडा पाट सांगात आमच्या पयणा सेवे स्पिरितान आमकां दयेन सर्गा मोगळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवणदारा जेसू आमच्या पोसणारा लाभयची भीत जीवदातारा पुरसा ओणाक तूं काळजालो निस्वार्थी सक्रीपीस भेटयलो पवित्रत्म्याक आमकां दिलो संसार नवो केलो मोकळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवणदारा जेसू आमच्या पोसणारा लाभयची भीत जीवदातारा उपकारी काळजान दिनवाची मोना सुम्याक गादिया देण्यापासून ताच्या मोगापासून कोणत्या उपकारतासून बाबुण्या दयेन आमचे थंय सोम्या आयलाय येण्यान तुझ्या आमकां दादोस केला सगळीं कानान आमचे पोशण केला मोगण तुझ्या आमकां एक केला उपकारी काळजान दिनवाशी बोरा सोम्याक गादिव्या देण्यापासून ताच्या मोगा
पासो कोणत्या उपकार तासो बाबुया. प्रार्थया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रतिमोगाच्या जेवणावरवी बागेवन लॉरेसच्या काळजा परी आमची काळजा, आमच्या दुर्बळ भाव बहिणींच्या कष्टांक आनी हाल उपात्रांक उकळ आनी तांच्या गरजांक पावोवन आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनित भक्तांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासून कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमची सवे आसो आनी सर्वोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसुदेयात जेजू क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाचे प्रधान याजक जावन अपुर्बायेचे क्रिस्ती केंद्रीत पयलें म्हणलें तें अर्थ घेवन आराधन करून अपुर्बायेची शिकवण दिवन आमचे पासत मागून मिसाच्या बलिदानाचेर देवाच्या उतराची शिकवण खंयची विसवण म्हणल्या उतराचेर प्रसंग दिवन आयच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मीस भेटयलां आमच्या तुमच्या सगळ्या वळखीचो मानादीक बाब विल्सन डिसोजा, आमच्या उडपी दिएसीसीच्या देविया ज्योती केंद्राचो म्हणजे बायबल, क्रिस्तांव शिक्षण, देवस्तुती ह्या सगळ्याचो निर्देशक जावन आमच्या दिएसीसीन वर्त्या तरान आपले मिसांव करता. ताचो हांव उपकार बावडटा, देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर दोगी याजक म्हजे सांगात आसले म्हूण सांगूंक संतोश पावता. तांच्या उजव्याक आसात मानादीक बाप डेरिक डिसोजा, कापुचीन पाद्राप, शिरवांचे प्रस्तुत आमच्या अबुधाबींत थंयच्या दिएसीसीचे अरेबिया दिएसीसीचे वर्ते सेक्रेटरी जावन आसात. 2 बिस्पां सांगाता वावर केल्लो अनुभव आसून पयल्या बिस्पांनी ताका सोडूना. आतां तांचे प्रस्तुत बिस्पांनी तुमचो जाय म्हणले विचार आसा. कित्याक हांवें सांगचें म्हळ्यार ताची ती शाती, ताची ती असली बुदवंतकाय 10 वर्सांचो याजकी दशमनोत्सव ताणें पोर आचरण केलो. रजे दिसांनी म्हजे लागीं कालमाडी रावुल्लो अनुभव आसा जायतीं वर्सां. हांव सांगता रेतेरी जावंक पुरो नायट विजील ताली दिल्ले आसा आनी तो व्हरतो प्रसंगदार. पूण आज गल्फांत सगळ्या दोनी दयसीस सादारण जावंक पुरो नॉर्थान जाय दायसच्या धनी संगतीत तो सगळे वावर सांबाळटा. व्हरतो सेक्रेटरी जावन आसा. ताका आमी बरें मागता. दशमनोत्सव आचरण केल्ल्या संदर्भार त्याची अरबिया दयसीसीत वावर करचो अनुभव मेळिल्ल्या वेळार मुखलो फुडार ताका बरें मागता. आनीक वसलो पदवी हुद्दो ताच्या कालतेपणा खातीर ताच्या शाते खातीर देव ताका फावो करूं दी म्हूण मागता. आनी तशेंच फादर विल्सनी म्हजे सांगता आसलो रिजंट जावन पक्षिकेरे आसतना थंयसर हर एका ब्रेस्तारा आमी आराधन करचें आसलें सांजेर आनी जायतो वावर ताणें केल्लो आसा. आज हांगासर ताणें आयल्या तांकांय हांव बरें मागता. ताच्या वर्त्या मिसावांत ताच्या वर्त्या शातेक आनी ताच्या एकालतेपणा खातीर देव ताका वर्ते आशिर्वाद दिवं म्हूण मागता. ह्या दोगी याजकांक हांव बरें मागता. तेच आनी लितुर्जेची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. ब्रेस्तारा दीस हांगासर आमी वर्सावर करचे बरी पुरुषावार काणीक स्विकार करता. येवच्या ब्रेस्तार दीस विशेष ह्या ब्रेस्तारांनी येवच्या ब्रेस्तारा त्या दीस काणीके वेळार तुमी आदल्या वर्सा दिल्ली आसा आनी ती काणीक आमी स्विकार करता आनी मानाचे वाती वांटूंक विनंती आसा. सर्गीच्या सर पदवेदरा बापा आमी तुका अर्गां दिता. ह्या पवित्र थळार चाल लोरेसाच्या मजतीन तांच्या आत्रेक तांची आशा
मुर्दोम जावं जेवणा बाबतीत प्रायोजक वंतिके दिवन जावं पुरो पिरजेन देवन तांणी तांची आशा हात्रेक आनी मेळिल्ल्या उपकाराक अर्गां दिलां तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल सोम्या तूं जावन आसा उजवाड सर तरसो काळोख निवाडसो तांच्या घरांत ह्या वातीचो उजवाड पेटता आसतना तुंच उजवाड जावन तांच्या काळजा मनांत उजवाड फांकय सर तरसो काळोख तांचे तावन पयस कर आनी ह्या मारिफा तुजी आशिर्वादां सुबाम आशिर्वादां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर फावो कर हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां आपयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानवाच्यो वाती स्विकार करच्यो जेवणाचे प्रायोजक जेनिफर रायन सुवारीस दुबय जेनिफर रायन सुवारीस दुबय जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां रिचर्ड लोबो आनेगुड्डे रिचर्ड लोबो आनेगुड्डे लॉर्विन अँड लेरॉन डिसोजा पिलार लॉर्विन अँड लेरॉन डिसोजा पिलार रियाना वायला डिसोजा पिलार रियाना वायला डिसोजा पिलार लेरॉन बार्बोजा मुंबई लेरॉन बार्बोजा मुंबई डॉक्टर विल्सिटा स्नेहल डिसोजा कणजार डॉक्टर विल्सिटा स्नेहल डिसोजा कणजार फेलिक्स बार्बोजा मुदरंगडी फेलिक्स बार्बोजा मुदरंगडी जेरोम शैला कोर्डेरो वालेन्सिया जेरोम शैला कोर्डेरो वालेन्सिया रोनाल्ड प्रिन्स इलियाना आळवा कुंटल नगर रोनाल्ड प्रिन्स इलियाना आळवा कुंटल नगर विक्सन रेनिटा मिनेजस अँड फॅमिली उडुपी विक्सन रेनिटा मिनेजस अँड फॅमिली उडुपी फेविन रॉड्रिगस अँड फॅमिली अलंगार फेविन रॉड्रिगस अँड फॅमिली अलंगार मतायस डिमेल्लो निलावर मतायस डिमेल्लो निलावर नेल्सन सिल्वेस्टर डिसोजा मियार नेल्सन सिल्वेस्टर डिसोजा मियार जस्टन मस्करेनस नकरे जस्टन मस्करेनस नकरे आयची पिरजेंत रेजिना आळवा अँड फॅमिली मूड बेळ्ळे रेजिना आळवा अँड फॅमिली मूड बेळ्ळे आयची मुर्दोमो लॉर्विन अँड लेनॉन डिसोजा पिलार लॉर्विन अँड लेरॉन डिसोजा पिलार मतायस डिमेलो अँड फॅमिली निलावर मतायस डिमेलो अँड फॅमिली निलावर अल्बन जॉयस पेरेरा बेलमंड अल्बन जॉयस पेरेरा बेलमंड सोम्याच्या सगी ओठांतलो अपूर्बाय सोये कळो मार्ती सांगलो रेस्पळो सोम्याक सदा मानवालो सोम्याच्या सगी ओठांतलो अपूर्बाय सोये कळो मार्ती सांगलो रेस्पळो सोम्याक सदा मानवालो सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे ये जैतेवन मार्तिरा सालोरेसा तरण्या प्रायरस वाडता खातीर कठीण कसो संजीव दिल्ल्या आयकमचे घालते मागणे वर्त्या पातीनेन आमी तुजे सरशीन आयल्या जिवोबा वाडत तीर बरवसो देवा सोनी आमच्या पेलासो खरो मोग आमकां जोड दी आमच्या बेसांक सरी जावन निस्कळपण आमचे दें परजळ शेंकर आमच्या सरात्मेक आनी संवसारी वडिलांतय खालतेपण आमी दाखय कर दुबळ्या काट्यांक पिळे शिडेन आनी कश्टान वरात आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावत कर अनभवडत्यांक आनी भवडतांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख म्हणा कर तुझ्या बळदीक मजतीन देवाचे राज संसारार विस्तरून दी आमच्या कुडयेत्मेच्या सर्गजांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावं मेळिल्ल्या उपकारांक कारगां देवया जायत्या जाणांक सांत लोरेसाच्या मजतीन मागलो उपकार मेळ्ळा अर्गां दितात बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल जाल्ल्या खातीर
बरें काम फावो केल्ल्या खातीर 2.5 वर्सांच्या भुरग्याक बरी भलायकी लाभल्या खातीर ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर बायकाचें लोन क्लियर जाल्ल्या खातीर मोतीची पिडा गूण केल्ल्या खातीर पासपोर्ट लाभल्या खातीर काम परमनंट जाल्ल्या खातीर मस्त वर्सां उपरांत मागिल्ल्या उपकारान भुरग्यांचे देणे मेळिल्ल्या खातीर डिलिव्हरी बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर बरी जाणवाय फावो केल्ल्या खातीर रीण फारीक जाल्ल्या खातीर भुरग्याचो ताप गूण जाल्ल्या खातीर PG सीट मेळिल्ल्या खातीर विजा लाभल्या खातीर आनी प्रत्येक तरान कॅनडातावन एका भयणीक मागल्लें आसा थंयसर तिका ब्रेनांत ब्लड क्लॉट जावन 14 वरांचे पयण दुबय जावन येवन उपरांत 3 वरां रावन उपरांत पयण कर्ण इंडियाच्या मुल्लास आस्पत्रेंत सयत एडमीट जाल्या उपरांत तिचें क्लॉट जाल्लें MRI करूंक जायनासलें त्या वेळार अमेरिकांत 6 म्हयने जाले ताका मायग्रेन म्हळें पूण हांगा येतना घडीच जाली पूण तिजून तिका आपडलां तिणें कालच्या दिसा येवन साक्ष दिल्या त्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता आनी आमी फोनारच मागणें केल्लें आसा तें बाय सरतनाच देखून सान लोरेसान बऱ्या तरेन केल्ल्या खातीर तिणें सांग म्हळां आनी देखून आमी अर्गां दिता देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिवया सान लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवं सर्गींच्या देवा बापा पुता जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन त्रयेक देवाक अर्गां दिवया अर्गां तुका सोमिया जेसू अर्गां तुका सोमिया जेसू अर्गां तुका महिमा जावं तुका सोमिया जेसू महिमा तुका महिमा जावं तुका सोमिया जेसू महिमा जावं तुका सर आमची तेसमां आमच्या आत्रेक आमची आशा घेवन आमी हांगासर आयल्या सांत लोरेसाच्या मजतीन सर्गींच्या देवा बापा लागीं जेजूच्या नांवान मागया 91 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक 12 जाणांची शेळ कोंकली ताप गूण जावं 10 जाणांच्या दोळ्यांची देस सारकी मेळोंक 4 जाणांनी डिप्रेशनांतावन भायर येवंक 18 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाबोंक 5 जाणांची गर्भकोशाची पिडा गूण जावं 18 जाणांचे सामकोळ नापय जावं 2 जाणांच्या आंगार पडले फोड गूण जावं 9 जाणांची शिरांची पिडा 12 जाणांची एलर्जी 7 जाणांची गोमटी दूख 4 जाणांची मायग्रेन 6 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावचे खातीर 11 जाणांचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावचे खातीर 12 जाणांचे पाट दूख 7 जाणांचे पोटाची दूख 8 जाणांची सर तरांची हाडांची दूख 5 जाणांची हृदयाची पिडा गूण जावंक 8 जाणांचे काजराचे कार्य बऱ्यान जावच्या 13 जाणांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोंक सान लोरेसाच्या मजतीन सर्गींच्या बापा लागीं आमी मागया पवित्रत्म्या आमचेर देवो ये पवित्रत्म्या आमचेर देवो ये आमचेर देवो ये आमचेर देवो ये आमचेर देवो आमचेर देवो ये पवित्रत्म्या आमचेर देवो ये पवित्रत्म्या आमचेर देवो ये सांत लोरेसाच्या मजतीन 13 जाणांचो पासपोर्ट रिन्युअल जावं 18 जाणांक परगांवांत काम मेळोंक 49 जाणांक कुटुंबांत समाधान मेळोंक 29 जाणांक बरी सैरीक लाबोंक 39 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोंक 8 जाणां भुरग्यांनी वडिलांक विदेय जावंक चलोवंक
22 भुरग्यांनी परीक्षेन पास जावंक 9 जाणां भुरग्यांचो राग हट पयस करूंक 7 जाणां भुरग्यांनी मोबायल एडिक्शनांतल्यान पयस रावंक 22 जाणांचे जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक 12 जाणांचे बिझनेस बऱ्या तरान जावंक 9 जाणांनी वायट संवय तावन सुटका जोडूंक 17 जाणांनी आमाल पिवणे गुडका तावन सुटका लाभोवंक 8 जाणांक बरी न्हीद मेळोवंक एका भुरग्याची एका चलयेची PCOD संपूर्ण तरान आनी तशेंच PCOS संपूर्ण तरान गुण जावंक 12 जाणांचे रीण फारीक मेळोवंक 8 जाणांचे दिल्ले पयशे पाटी मेळचे खातीर आमी जेजूच्या नांवान सर्गींच्या बापा लागीं मागया. बापाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये, 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 आमचेर देवोन ये, आमचेर देवोन ये, आमचेर देवोन ये, आमचेर देवोन. सॉन लॉरेन्साच्या मजतीन 8 जाणांचे दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 8 जाणांक बरी न्हीद मेळोवंक 12 जाणांचे रीण फारीक जावंक 11 जाणांची कोर्टाची केस इत्यार्थ जावंक 10 जाणांक बरो फुडार मेळोवंक 7 जाणांचे चिंतलें काम जावंक 6 जाणांचे मन परिवर्तन जावंक 60 आनी 5 जाणांक बरें काम फावो जावंक 6 जाणांचे पॉयंट बऱ्यान जावंक 7 जाणांचे बेभिरांत पयस आसूंक 2 जाणांचे चोरी जाल्ले भांगार पाटी मेळोवंक 2 जाणांक बरो डॉक्टर जावंक 19 जाणांचे जागो बऱ्या मनाक विकून आसूंक 4 जाणांचे PCOD PCOS आनी 6 जाणांची गॅस्ट्रीक पिडा 4 जाणांची एसिडिटी 3 जाणांची युरीन समस्ये 5 जाणांची उस्मोड 3 जाणांची तोंडाच्या पडली कथा 5 जाणांची मुला व्याधी डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल फर्स्ट ग्रेड किडनी फंक्शन नॉर्मल जावचे खातीर 4 जाणांचे किडनीचे समस्ये गुण जावंक 7 जाणांचे कॅन्सर पिडा गुण जावंक 13 जाणांची BP शुगर नॉर्मल जावंक 2 बँक लोन मेळोवंक कामा तळार आसच्यो आडकळी पयस वेच्या खातीर मागया. जेजूच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये, जेजूच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये, स्वताच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये, स्वताच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये, पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये, पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. विशेष केसांवा खातीर मागतात. सोनाल म्हणल्या भयणीक बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याची विजा रिन्यूवल जावंक रेंड म्हणल्याची कॅन्सर पिडा गुण जावंक गॅस्ट्रीक एसिडिटी संपूर्ण तरान गुण जावंक प्रोजेक्ट मेळोवंक इस्रायल वचूंक फावो जावंक एकल्याची प्रिमा म्हणल्याची डिलिव्हरी बऱ्या तरान जावंक कॅनडाचे PR मेळोवंक एकल्याचे शिरांचे समस्ये गुण जावंक UKची स्टडी विजा मेळोवंक कोर्ट ऑर्डर बेगीनच मेळोवंक एकल्याचे वर्टिगो BP हातपाय दूख शुगर गुण जावंक फायब्रॉइडांत सुटका मेळोवंक कुवेटाच्या हॉस्पिटलांत नर्सिंग काम बरी सैरीक मेळोवंक एकल्याचे हिमोग्लोबीन आनी प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल जावंक बॉन मॅरो रिपोर्ट नॉर्मल जावचे खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र तळार जायतो गल्फाचो लोक परगांवांत लोक येयला. देव तांचेर आशिर्वाद घालूं दी. तांच्या कामाची भद्रती बऱ्या तरान जावं कामांत प्रमोशन जावं इन्क्रिमेंट जावं खंयच्या गरजां खातीर ती मागतात तांचेर आशिर्वाद मेळोवंक तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या कामाचेर तांच्या वावराचेर तांच्या भुरग्यां बाळांचेर आशिर्वाद लाभोंक खंयच्याय कामाची भद्रती ना तर जाल्यार कितल्या तेंपां तावन मेळनातलो सांबाळ आसा जाल्यार ह्या विजा मेळोवना जाल्यार विजा रिन्यूवल जावना जाल्यार ह्या परगांवांत आसल्या सगळ्या बावंडा खातीर मागया. परगांवांत ताचे सगळे समस्यो परिहार जावंक राष्ट्रा मध्ये समाधान मेळोवंक गल्फ राष्ट्रांत समाधान मेळोवंक शांती मेळोवंक आमी मागया. परगांवांत आसल्या सगळ्या बावंडा पासत आमी मागतना ही पवित्र जागड ಬೋಧಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವನ
ಭಕ್ತಾದಿನಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಅರಣ ಕ್ರಪೆಟ್ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸನ ಕಾರ್ನಿಕ ಅರಣ ವಿಶೇಷ ಕಲೆಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಲ ದೇವರು ಎಂಕಲ್ಲ ದೇವರು ನಂಬುದಿನ ದೇವರು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಪತ್ತಿನ ಪುರಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಯೋಜನೆನ ಕೈಪಸಿದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ದೇವರು ನಡೆಪಾದ ಕೊರಡು ಕೈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಖ ಕೊರಡು ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ನಡೀತಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತಿನ ಹೃದಯ ಬೇನೆನಿ ದೇವರು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚನೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಡಿತಿನ ಸಮಸ್ಯೆನ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಶನಿಗ್ರಹಚಾರ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಪ ನಾಗದೋಷ ಮುಳ್ತೊಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಡು ಪಂದ್ಯಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಜಾಗಡಿ ಎಂಚಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆ ಪೂರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರನ್ನ ಎದಕ್ಕೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ದೇವರ ಈ ಜಾಗಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನಟ್ಟು ಬುಡ್ದು ಪಾಡು ಜೇರು ಪಣಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ದೇವರ ಎಡ್ಡಾದ ನಡೆಪಾದ ಕೊರಡು ಈ ಪವಿತ್ರ ದೇವರನ ಮಂದಿರನ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡಾದ ನಡೆಪಾದ ಕೊರಡು ಕೈಪಸಿದಿನ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡಾದ ದೇವರು ಪೂರ್ಣ ಕೊರ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡ ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ದಾನಿನಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಅಗಲ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ದೇವರ ಕೇಂದ್ರ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ तिकड पण प्रार्थना मलपुनगा आज विशेष तरण एका तेसाव पासोत विशेष तरण आता या घडये आम्ही मागया आमचे विशेष तेसाव पासोत मागया एक विशेष तेसाव आसा ते सगळे परिहार जावचे खातीर आम्ही मागतना आमच्या गरजा पासोत सर्गींच्या देवा बापाक आमचे हात उलो मारन सान लोरेसाची मजत घेवन संत भक्ताची मजत घेवन मरियमाची ससाय घेवन सर्गींच्या बापा लागे खुदा जेजूच्या नावान पवित्र आत्म्याची कृपा घेवन आमच्या या तळाचे सगळे समस्या परिहार जावं देवाची कृपा मिळो हांगासर येऊन मागच्या हर एका भक्तिकांक जेजून आपूण गुण करूंक तांची पिडा शिडा गुण करूंक पवित्र आत्म्याची ससाय मागून जेजूच्या अमोलिक रक्ताच्या सुटकेन आम्ही मागया हालेलुया हालेलुया हाले 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 हालेलुया 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 अलबलांचर जंती जेजूच्या नावात जेजूच्या रक्तान सुटका मिळो दी बाचोळ मिळो दी सगळ्या बरेपण जाऊ दे सर तरसो गरजेचो पाऊस मिळो दे वारे वादळा गडगड्या फाटकाच्या विकोपा जाऊन देव आमका निवारो दे आमची मागणी देवाक पावो दे सगळ्या संसारात शांती समाधान मिळो दे राष्ट्राचे सहज समस्या परिहार जाऊ दे या पवित्र तळाची कामा योजना कोणता पावचे खातीर देवाची कृपा येशूच्या नावान पवित्र आत्म्यामार्फत आम्ही मागया हालेलुया शेकी बावरत्या प्रमाणे भागी मरण सरकार तुझे संगता ससनाक देवाक गळसूंचे आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येऊ तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारान साव सान लोरे स्मार्टी राम पसोत विनाती कर तुया येसर पदवेधरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वरा शंतवं केलें आमच्या अवगुणाची केंडा आमी पालवाशी कर म्हण लालेन मागता हूं क्रिस्तांच्या सोम्यावर बी आता प्रधान याजक सर आमच्या पिढे खातीर भलायकी मेळोवंक आता मागतलो सोम्याचे नावे आमचो आधार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे सोमी तुमचे सवय आसो प्रार्थुया सर पदवेदरा आनी ससण देवा तुझे गुण करचे सकत पिडेस्त कुडीनी वतोवंक कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतल्या तांकां सोडय मतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तोंड पयस कर तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यान तांकां तुज्या भक्ता सालोरसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बसलेकांत तुज्या दैवीक साहस संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी मळ्ळी दादोसकाय तांची जावं दी अशी शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यांनी देखीक प्रकार सोलोवन
तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियेवचें आनी तुका महिमा दिवचें बाग तांकां फोव कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं आमेन तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट दाखोवं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन आनी सर पदवेदार देवा बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो आमेन ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची कृपा मेळोवंक पातकाचे बक्षणे मेळों दी आनी जेजूच्या नांवान संपूर्ण तरां बरें जावच्याक पवित्र आत्म्याची कृपा मागून उबे रावया पवित्र आत्म्याची गीत गावया. हे पवित्रत्म्या तो ये पवित्रत्म्या तो ये हे पवित्रत्म्या तो ये मुझे तई मोगासो दिवो सळय मोगासो दिवो सळय मुझे तई मोगासो दिवो सळय मोगासो दिवो सळय मोगा सागोरा दया सागोरा मोगा सागोरा दया सागोरा हे पवित्र ज्ञान तुये हे पवित्र ज्ञान तुये हे पवित्र ज्ञान तुये ये पवित्र ज्ञान तुये ये पवित्र ज्ञान तुये ये पवित्र ज्ञान तुये मुझे तैन दैविक सन्वाय सड दैविक सन्वाय सड मुझे तैन दैविक सन्वाय सड दैविक सन्वाय सड अज्ञान भर माका सक्तेन भर माका अज्ञान परमाका सक्तीन परमाका हे पवित्र ज्ञान तुये ये पवित्र ज्ञान तुये हे पवित्र ज्ञान तुये ये पवित्र ज्ञान तुये ये पवित्र ज्ञान तुये ये पवित्र ज्ञान तुये मुझे तैन जीविता सर वाळय जीविता सरी वाळय मुझे तैन जीविता सर वाळय जीविता सर वाळय भीरांत पयस्कर भावार्थ घडकर भव्यांत पयस्कर भावार्थ घडकर हे पवित्र ज्ञान तुये ये पवित्र ज्ञान तुये ये पवित्र ज्ञान तुये ये पवित्र ज्ञान तुये ये पवित्र
तुये ये पवित्र तुये Bagibon patron Santa Loresa Kalza आमची बुबान तुका आयल्याव सर तुझ्या पायान तळा दिवच्या पान्या बागी दिसा भावार्थाची तू साक्षालो तुपल्या धाक्याचे सेवेन तू रावलो सेवा करूक म्हाका शीक देवगिरान काळजांत धसय बागेबोन पात्रून सांता लोरेसा काळजा आमची उबान तुका आयल्या सर तुझ्या पायां तळा दिवच्या पान्या बागी दिसा मुगाळ पुत्रा सोहे अंगवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां जेजूच्या भोपवीत काळजा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा आमचो विनंती कर भगवान कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.